तर आयज तुम्ही पेडण्यान ऑफिसान आयल्यात इनॉग्रेशन म्हणजे इनॉग्रेशन फुडार जातले पण सध्या तुम्ही लोकां खातीर ओपन केल्या कितें हेतू आनी कितें सांगूंक सोदता सर? पळय सुवातेर म्हणटा तें मेन की हें ऑफिस आमी उगडलां आमचे जे लोक आहात तेंचे अर्जन्सी कामां करपा खातीर फ्री वर्क हांगा मेळटलें. रेजिडेंट सर्टिफिकेट घे, ओबीसी सर्टिफिकेट घे, आधार कार्ड घे, तुजे पेन्शनाचे घे, कितें जे फॉर्मेलिटीज आसा ते करपा खातीर हें ऑफिस. आतां काही प्रमाणान लोक म्हणटा बाबू आतांच आयलो, कळ्ळो गजाल. मेन म्हणटा ते ह्या मतदारसंघात आमच्या बीजेपीचोच कॅन्डिडेट आहा. एक तर ताका हांव बेगीन येवन ताका टक्कर दिवं बरें दिसना, एक आमचे भितर फायट अशें दिसता, कळ्ळें तुका. म्हणून ताका आमी दिल्ली. पण त्या आमदारान ह्या मतदारसंघाचें लुकसाण केलें, फाटीं आयलो मतदारसंघ. आनी जेन्ना अशें म्हाका कळून आयलें, कारण जे प्रोजेक्ट सुद्दां हाडले आमी त्या प्रोजेक्टाचो सुद्दां ताणें लाभ आमच्या लोकांनी दिवंक. एअरपोर्ट आमी हाडलो, एअरपोर्ट जो एअरपोर्टाक जो संदी मेळपाक जाय आसली आमच्या भुरग्यांक ती मेळूं ना. आमचो लोकांची त्याग केलो, जमनी दिली, सगळें कितें दिलें, जें दिलां तें आमच्या मतदारसंघाच्या लोकांक. पण त्या लोकांक भायर दवरून तेंच्यांनी सांकळी, बिचोली, महाराष्ट्र ह्याचे भुरगे बसयले, जे आमच्या आज भुरग्यांनी संदी घेवपाक जाय आसली. कारण ते पोट आसलेले, लोकांनी जागे आपले कित्या खातीर दिले, खंय तरी आपल्याक पोट मेळटलें म्हणून. एक ते जालें. दुसरें जे टॅक्सीवाले आहा ते आरड मारतात, तांकां पार्किंगा जागो सारको मेळूना, हें ना तें ना. ही जी डोकेदुखी आहा पळय ती आमी आयकून घेवपाची ना. हेज्या खातीर आमदारान कांयच उलोवना. आयुश हॉस्पिटल थंय हाडलें, त्या आयुश हॉस्पिटलान आमचो भुरगो कोण ना, सगळे भायले महाराष्ट्राचे येवन ते. हेज्या बद्दल आमचो आमदार आहा तो कांय उलयना. आमी खूब संदी दिली ताका करपाक, आनी खंयच्याच इशूचेर ताणें आजून पासून विधानसभेन आवाज म्हणटा उठोवना. सो हें आमी 4 वर्सां सहन केलें. आमचे मतदारसंघ जातलो तो वॉटर प्लांट आमी हाडलो, सेकंड फेज थंय येवपा जाय आसली, आज कंप्लीट करपा आसलें, करूं ना. अशे खुबशे ह्या आमदारान असो एक खंयचो प्रोजेक्ट हाडला सांगचें तेणें. ही एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग आमी हाडली म्युन्सिपाल्टी कडली, तेजे सायडीक जो टावन हॉल येवपाचो आसलेलो तो हाडूं ना. तेजेर सगळी ऑर्डर पास जाल्ली, ते खंय स्टॉप जाले तेंच खबर ना. ह्या रितीन काम चल्लेलें. हांव जेन्ना ह्या मतदारसंघान आयला आनी मागीर जो कोरगांव आनी पेडणे म्हाका स्थान मेळ्ळें, जे लोक सांगता ते हांवें कामां केल्लीं, सांगता ती. मतदारसंघान खंयचोच रस्तो हांवें दवरूं ना, सगळे हॉट मिक्स. ह्या रितीन आमी काम इस्पीट केल्लें. मतदारसंघ सारको फाटीं आसलो. आमी कंपिटिशन आयलें ते मतदारसंघाच्या कामाचेर, आनी मतदारसंघाचें काम केलां म्हणून म्हाका 4 फावटी लोकांनी निवडून दिलें. बेश्टो दिवं ना, काम केलां. पण हेजो जे आमचे मतदारसंघाचे जे इनजस्टीस जाता तेजेर आवाज उठोवपी ती. म्हाजो पयलें टार्गेट आसतलें एम्प्लॉयमेंट. कारण आज आमी एम्प्लॉयमेंट मागूं शकतात तशें आमच्या कडेन प्रोजेक्ट आसात, तशें आमच्या कडेन जमनी आसात. आज मतदार अख्ख्या गोंया भितर खंयच तितली जमीन नासतली तितली जमनी आमच्या एक्वायर केल्ली, पण तेजो लाभ आमकां अजून मेळूं ना. पयलेच जमनीचेर आयलो तो प्रोजेक्ट एअरपोर्ट, दुसरे जमनी खाली आहात पण आमकां अजून पडले. म्हणून हे जे लोक कोण कोण उबे रावल्यात, आज हांव पळयत त्या प्रमाणे की आमदार म्हटल्यार धंदो जाल्लो. आमदार म्हटल्यार सेफ आमदार खातीर पयशे मोडपाचे, आमदार जावपाचे आनी जोडपाचे, हें आल्लेकारान केलें. अशे कांयचे आमदार आतां भायरूय सरलेले. म्हणून लोकांक म्हाजें आव्हान आहा, आमी 4 फावटी हांगा निवडून आयल्यात, फुडें आमी सेवा करपाक सोदतात आनी प्रमाणीकपणान सेवा करपाक सोदतात. म्हाजी सेवा जी आहा कमीत कमी 1000 वयर हांवें नोकरी हांगा दिल्यो, सगळे पोस्ट दिले फुकट. हें म्हाजें काम हें लोकां भितर आसा, कळ्ळें. आनी हें फुडें म्हाका अशें करपाक जाय. आनी एम्प्लॉयमेंट हो मेजर प्रश्न घेवन हांव फुडें वयतलो आनी जी कामां उरल्यात पेंडींग ती कामां घेवन फुडें वयतलो. सर, 100% हांव करतलो. सर, आतां तुमी जशें म्हटल्यात बीजेपीचो ऑलरेडी एक कॅन्डिडेट आसा, आनी भायर चर्चा अशेंय आमकां आयकपाक येता की फुडार जर तिकीट जर मेळोंक ना किंवा बीजेपीचो, तुमी खंय तरी दुसरे जे पक्ष आहा गोवा फॉरवर्ड किंवा हेर अशे वयता अशें आमकां इन्फॉर्मेशन आहा. तुमचें कितें म्हणणें? हांव अजून तेजे भितर निर्णया वचूना. हांव आजून पासून बीजेपी आहा.
आणि हे डिसिजन हा ते लास्ट. पण अजून BJP कडे हा आणि BJP माझ्या प्रमाणे विश्वास दवरतली अशें म्हाका कळ्ळें. पण तें घेवन हांव फुडें वयतलो. सध्या तुम्ही म्हटलं हांवें काम केलो, कोणाचो धोको करूं ना आणि त्या कामा खातीर 4 वर्सां पाशेंस काडलें. दुसऱ्याच्या एडवांटेजय दिली काम करता, पण करूं ना म्हूण तसोच मतदारसंघ दवरया, तसोच आमी फाटीं या काय फुडें वचपाचें. लोकांक एक फावटी मागतलो की परत एक फावटी सेवा करपाक म्हाका ह्या मतदारसंघात दिवची. आयज सर तुम्ही जेन्ना पेडण्यान आयल्यात ऑफिसात, लोकांचो कसो तुमकां प्रतिसाद? बरो रिस्पॉन्स आहा. जे म्हाजे हात पळय कार्यकर्ते ते म्हाजे बरोबर आसा. लोकांनी म्हाका दिला आव्हान की बाबू यू गोय. लोकांक एक विश्वास आहा, लोकांक अपेक्षा आहा.